सालावली डॅमाची तुम्ही ब्युटिफिकेशनाचे हे घेतलेले त्या खंयपर्यंत पावला? ब्युटिफिकेशनाची न्ही आमचे गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचे आमचे जागा आसा थंय. सो थंय हांव वेलनेस सेंटर हाडपाक सोदतां. इट इज लायक अ इको टुरिजम प्रोजेक्ट बिकॉज आमच्या कॉर्पोरेशनाचे जागा. सो डिटेल DPR इज गेटींग रेडी. ते रेडी जायना फुडें आतां रोखडेच आमी टेंडरींग केन्ना म्हटल्यार रेडी जातलो? आय थिंक बाय नेक्स्ट मंथ वी शूड गो इन फॉर टेंडरींग. मॅडम काल तुमी ती फेणी एक्सपोर्ट करपाचे तुमचे आशिल्ले पळय तो क्वेश्चन आशिल्लो बट येवंक ना मागीर बट तेजेर आन्सर मेळ्ळा की विचारिल्ले हय आन्सर आसा ते मेळ्ळा की तो प्रोसेस अंडर हांवें नोट घाल्ली आमच्या ऑनरेबल CMाक की आमची नवो एअरपोर्ट आसा थंय ड्युटी फ्रीचेर टू यू नो वी परमिशन टू एक्सपोर्ट फेणी. हांव वाय आय एम टॉकिंग अबाउट फेणी कित्याक म्हाका इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू कॅज्यू म्हणून बिकॉज फेणी तर फाल्यां एक्सपोर्ट जाली ताजो सप्लाय आनी डिमांड वाडलो सो आमचे इनडायरेक्टली प्रायस वाडटलो. इट विल हेल्प आवर फार्मर्स ताजे खातीर. एरिया जो आसा तुमी वेलनेस सेंटर टोटल कितली एरिया आसा ती? इट इज मोर देन 20,000 तरी स्क्वेअर मिटर्स. मॅडम ते सुर्ला हिल स्टेशनाचे प्रोसेस कितें ऑल्सो स्टार्ट आहा? स्टार्ट आसा या तोय बी हे सगळे एक बरोबर टेंडरींग जातले कित्याक बोथ हे 2-3 आनी दुसरे इज मोले पळय जी सँक्च्युरी आसा दॅट ऑल्सो वी आर अपग्रेडिंग दॅट वी आर ओनली डुईंग GFDC ओनली. सुर्ला आनी मोले एक बरोबर घेतले. मॅडम म्हाका दिसता एटलिस्ट 30% तरी सॉल्व जालें. मॅडम म्हणून हांव चड ह्या म्हळ्यार आमचे डिमांड्सूय ना पण म्हजो प्रोसेस चालूच आसा जे कितें आफ्टर कितें डिमांड्स केल्ले मागीर म्हज्यो मिटींग जाल्यो त्या त्या मिनिस्टरा बरोबर. सो मोस्ट ऑफ म्हजी जी कामां आशिल्लीं रस्त्याची म्हणाय मोस्ट ऑफ देम हॅव गॉट क्लियर. मॅडम आज तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन घातले ऑन इलेक्ट्रिसिटी तेंचेर कितें म्हणटा? इलेक्ट्रिसिटी ना आज कॉलिंग अटेन्शन्स ना कॉलिंग अटेन्शन फाल्यां आसा. ना आज कॉलिंग अटेन्शन फाल्यां आसा. ओके.